देवाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर माथ्याचो वांजेल 13वा अध्याय 1 ते 9 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 9. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवरच्या वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर सोडलो आनी लोक सक्कड वेळेर उबे रावलो. तवळ जेजू वापारीणी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो आनी तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलेलें, पूण सूर्य उदेवन येतना तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक नात देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक लागलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. आज जेजू आमकां थोड्यो वापाऱ्यांनी उलयता आनी ताची ती वापार जावन आसा ओंपियाची वापार. आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार मगच्या भावा आनी भयणी, तो ओंपतलो जावन आसा देव बाप आनी तें बी जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचें उतार. आनी ते जागे जावन आसात आमच्या थोड्यांची काळजां. आमच्या काळजांनी तो ओंपता. आमी एक आयतार आमी सॉ गेल्यार थंय आमकां 4 वाचपां मेळटा, 3 वाचपां आनी एक किर्तन. तर वर्साक एक 50 आनी 2 आयतार येतात. तर कितलीं वाचपां आमी वर्साक आयकता आनी कितलीं वाचपां आमी आमच्या जिवितांत आयकल्यांत. पूण आयकल्लें उतार आमच्या काळजांत आसा गे. जर पाद्र्या पैकी एक काणी सांगीत जाल्यार ती काणी आमकां खंडीत उरास आसता. आज काणी बरी आसली पूण देवाचें उतर काणये फाटल्यान तसो अर्थ एक देवाचें उतर आसा. ते काणी उडास जाल्यार त्या काणये फाटल्यान कितें अर्थ आसा तेय आमकां उडास आसूंक जाय, आमच्या जिवितांत तरी रिगोवंक जाय. पूण कितें बरें आसा पळय तें आमच्या काळजांत रिगना. तशेंच कोणीय तरी एक वायट उलयत जाल्यार तें आमच्या काळजांत क्षण रिगता, काळजांत रावता. एके फावटी मरता मसरी बोगसूंक तयार नातले बरी ते काळजांत वचून तें ओंपलें रावता. जर तेंत उतार जर त्यात काळजांत ओंपुल्लें तें रावत जाल्यार आमचे ते राग मोसोर हागे जिद्द खंयचेय आसते ना. सक्कड आमी माया मोगान एकवटान जियेतल्या. आज आमच्या जिवितांत ह्यो संगती आज आमी नियाळ करता आसतना कित्याक जेजू वापारीणे उलयलो आनी वापारीणे ते कित्याक जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो. पूण लोकांक तसो अर्थ कळना जाल्यार आपोस्तलांक वरविंगाड आपूण तसो अर्थ सांगतलो त्या हर एका वापारीचो. देखून जेजूच्या जिवितांत मस्त ग्रूप आसले. एक जेजू सांगता आसले ते देगाचो ग्रूप, जेजू, पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव, हे ते 1 जाण जेजू सांगता. मागीर एक ग्रूप आसलो तसो 12 जाणांचो ग्रूप. मागीर एकलो इंगडे तसोच ग्रूप आसलो सिंगल, जुदास, ओ बारी डेंजर. देखून जेजून खंय धाडटा आसतना दोगां धाडले, एकल्याक खंय धाडूना. कित्याक म्हळ्यार एकलो देवाचें उतार परगट करतना आनी एकल्यान ताचे पासत विनवणी करून ताचेर एक दोळे दवरून तो खंयचे चूक उलयता जाल्यार ताका करेक्शन करूंक, ताचे खातीर मागोवंक, पवित्र आत्म्याची सकत मागोवन दिवंक. आनी दोग आसतना दोगांच्या मागण्याचो पावर चड आसता. आनी अशें दोगांक जेजून धाडिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या वापारी मुखांतर आपल्या शिसांनी सर्गा राजा विशयी गुंडायण तांणी नियाळ करीचे म्हणून ही वापार सांगलेली. शिसांनी तरी एटलिस्ट शिस ताचे सांगत आसताले, दिसाकी ताचे सांगत आसताले, राती ताचे सांगत आसताले. तर देवाच्या राजाची लिपोवन दवरलेल्यो संगती
आमकां उगडप करचे खातीर जेजू आज ही उतरां उलयता. अजूनही जायते जाणांक पळया सगळे संवसारांत आसात, जावं परत एक तेर्स करतात या आमरी करतात, ह्या देवाच्या उतराची समजोनी कितल्या लोकांक अजूनही ना. देवाच्या उतराच्या पाटल्यान लिपोवन आसले ते गुडार्थ गुंडायसो नियाळ करूंक आज मस्तुसान फाटीं सरतात. टायम दिवंक एक मागण्याक टायम दिवंक सांगी रातींक हांवें दितीत कोण ना, पूण देवाच्या उतराक देवाचे उतर वाचूंक देवाचे उतर आयकूंक ताका वेळ ना. आज मनशाक आज वेळ ना. बिजी जाला. बिजी म्हळ्यार BUSY बीइंग अंडर सैटन्स योक. देखून आमी समजून घेवचें आमी बिजी म्हूण केदां सांगूं नजो. कित्याक 24 वरां देवान आमकां दिल्यात. 24 वरांनी देवाक दिवचो वेळ आमी देवाक दिल्यार पुरो. दुसरें कांय सडीत देव आमचे कडेन विचारना. दांत एक वांटो टायमांत एक दांत एक वांटो देवाक तूं दिल्यार तुजें मागणें जाता. बायबली भाशेंत कालें करीत तुवें तितलो दिल्यार एटलिस्ट पुरो. तर देवान दिल्लो वेळी आमी एके फावटी खंडीत जावन पाड करते आसा. देखून आज देवाचें उतर सांगता ओंपियाच्या ओपारींत ओंपी जावन आसा तो देव बाप. ओंपलेलें बी जावन आसा देवाचें उतर म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आसा जाल्यार ते पळया तुमी देवाचें उतर सांगता. जेन्ना 12 वर्सांचो भुरगो जेजू आसतना देवळांत तो सुकोवन गेल्ल्या वेळार मरी माय आनी संजुजे ताका सोदून वेतात. 3 दिसां उपरांत तो मेळटा आनी जेजून सांगलेलीं उतरां हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसाचें म्हूण तुमकां कळीत ना न्ही. जाल्यार तो विदेय जावन आपल्या आवय बापाय सांगता वेता. पूण ह्यो पुरो संगती देवाचें उतर सांगता मरिये मायेन आमच्या काळजान जगोवन दवरल्यो. हर एक संगती घडता आसतना जेजूच्या जिवितांत कितें बरां घडोवन आसलें ती नियाळ करताली. ताचे काळजान ती जगोवन दवरताली. सिमेओन प्रवादीन सांगलेलीं उतरां जाल्यार ही मरिये मायेचें एक धारीची थालवारी बरी तुजें काळीज कातरतलें म्हणून. आनी वो पूत तुजो वो बाळ जायत्या जाणांक पडोवंक आनी जायत्या जाणांक उठोवंक कारण जातलो. आनी एक दुखीची थालवार तुजी भली बरी तुजें काळीज कातरतलें म्हणून. हे सगळ्यो संगती मरिये मायेन काळजान जगोवन दवरल्यो. मतीन तिणें कंसयलें तसो नियाळ केलो. आनी तिका गोत्तालें हें पुरा एक दीस जारी जातालें म्हूण तुका कळीत आसलें. देखून एलिझाबेथ म्हणटा देवाचें उतर तुजें तें जारी जाता म्हणून सत म्हणली तूं कितली भागी. आज आमी जर देवाचें उतर आमी वाचता त्या प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करता. जर आमचें काळीज आसा कशें म्हणून पळयचें. कांटे कुंटे आसलें गे. कांटे कुंटे म्हळ्यार कितें राग मसो रागे जिद्द स्वार्थ मानाबे तंड पोजडेपण बेबदेपण पानोत्सव हे सगळे कांटे कुंटे. आनी तूं देवाचें उतर घाल्यार तें किरलोंक गावंक पुरो. पूण कांटे कुंटे ताका चिड्डून मारता तें फोळ दिना. दुसरें आमचें काळीज घालें मेरेर पडल्या बिया बरी गी कालीत आसा कांय ना. थंय मोगी ना देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा भावार्थ ना विश्वास ना. ताली तांदूळ पडल्या बरें सुकणी कांड मरतात. बियाळो एक ते किरलोंक सोडिनात. तिसरें खडपा वयर आमचें काळीज खडपा बरी जालां गे दारूण जालां गे. त्या काळजांत बी ओंपल्यार तें किरलोंक तें किरलां किरल्यार तें कटपाचें तें वत पडटना तें पुरा उलपोवन वता. आनी एक आसा बरें काळीज नितळ निर्मळ काळीज देवान रचून दिल्लें नवें काळीज. जर तें आसा जाल्यार तातूंत आमी देवाचें उतर आमी ओंपता जाल्यार या आयकता जाल्यार तें नियाळ करता जाल्यार तें काळजांत रावता मात्र न्ही तुज्या जिवितांत ताचीं फळां दिसून येतात. तुवें करचें बरेंपण तुज्या कुटुंबांत शांती समाधान तुज्या भुरग्यांक पळोवनची ती रीत घोवा बायलांनी जिवोवचो असो संबंद कितलो बरो हे पुरा तुजें थंय जर देवाचें उतर फळ दिवंक जालां जाल्यार ह्यो संगती तुमच्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत दिसून येतात. हर एकल्या भाव भयणीक मोगान जिवोवचें मोगान चलचें. घोव बायलांनी मोगांनी जिवोवचें. भुरग्यां कडेन बरें करून जिवोवचें आनी बरें करून तांकां वागोवचें. देवभिरांतीन तांकां वागोवचें. समाजांत तेल्लें बरेंपण करचें. जावंक पुरो वाड्यान जावं त्या कुटुंबांत जावंक पुरो फिरगेजेन तरी बरीं कामां करचीं. तर खंडीत जावन आमच्या काळजांत ओंपलेलें बी थोड्या मापान तरी काम करता. 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी या 100 वांट्यांनी तें काम करते आसा म्हूण जालें. देखून आज आमच्या जिवितांत तें देवाचें उतर आमकां यथेश्ट मापान प्रतिफळ दिवचें बरी जावं दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो भगिवंती मरिये देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.